पळयतात की सावडे मतदारसंघात गोवा फॉरवर्डाचे तुम्ही ब्लॉक प्रेसिडेंट म्हणून हें केलें डिक्लेअर केलें आसा. आयज कित्याक लागून ही तुमी प्रेस ही घेता? हांव निलेश नायक, सावर्डे गोवा फॉरवर्ड ब्लॉक प्रेसिडेंट आनी हो भानुदास गांवकर जनरल सेक्रेटरी आनी हो म्हजो कलीग. कितें जालें, हांव हांगा केन्नाय पेट्यां वाडपा येता. पयर एक दीस म्हणजे केन्नाय म्हळ्यार डिल चडसो पेट्यां वाडपा येता हांगा. सदांच हांगा गाडयो आसा म्हण हांव इथं भायरूच वाडटा. खूब जाण भुरगे हांगा 7-8 गाडयो डेली आसता भायर, पूण हांव इथं भायर वाडटा. पयर एक दीस गेलो बारीक पावस पडटालो, त्या हांगा कोण ना जालें म्हणून हांव बायक घेतली भितर हाडली आनी हांगा वाडपा आयलो जाल्यार हांगच्यान दोग जाण, एक चली आनी चलो ह्या सायडीच्यान धांवली म्हाका पळयलें. म्हळ्यार आज हांगा अशी ग्रावंडाची हांगा अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. हो 5-6 वर्सां पयलीं दिपक पावसकर PWD मिनिस्टर आसतना हो ग्रावंड बरे भशेन हांगा बरो हें करून बांदिल्लो आनी हो कॉम्प्लेक्स हें केल्लो की लोकांक जीम हांगा लोकां भुरग्यांक एक्सरसायज मारपाक मेळचो, ग्रावंडार खेळपाक मेळचें. आनी हें मेन म्हणल्यार ह्या जिमाक नांव दिलां मनोहर भाई पर्रीकराचें. आज ह्या ग्रावंडाची आनी जिमाची दुर्दशा जाल्ली आसा. हांगा अशें जालां की हांगा सोऱ्याचो अड्डो जाला. हांगा सांजचे जर 11:30-12 सुमार आयली जायत जाल्यार हांगा भुरग्यांच्यो सगळे भायले भुरगे, एक गांवचो हांगा कोण भुरगो आसा सगळी भायली गाडी, फक्त सोरो आनी सिगरेट. हांगा भुरग्यांक खेळपा सारकी कांय मेळना, कांय ना. आनी जीम हांगा अजून रेडीच जालें ना. दुसरें म्हळ्यार हांगा आमदाराचें मातूय लक्ष ना, कांय म्हळ्यार कांयच लक्ष ना. जाल्यार हांगा कांय ना म्हळ्यार आमगे 9 वार्डां भितर हांगा एक 10-12 जाण भुरगे कामाक लागपाक जाय आशिल्ले. एक भुरगो अजून कामाक लागलो ना. तो कितें करता म्हणून कांय समजना. आपूण हें केलां तें केलां म्हणून फक्त आश्वासनां. हांगा एक अजून भुरगो कामाक लागलो ना. आनी ह्या ग्रावंडाच्या पाड घालून उडयल्लें आसा. कळ्ळें. हांगा भुरग्यांक खेळपा सारकें सुद्दां मेळना. हांगा बायलो सुद्दां कोण लेडीज वॉकिंगाक वतलीं जाल्यार हांगा तांकां अशें कितें वॉशरुमाक वतलें, हांगा वॉशरूम कांय ना, कांयच येना. भितरली हांगा स्ट्रीट लायट एक पेटना, भितरली जिमा भितर स्ट्रीट लायट पेटना. कळ्ळें न्ही. पण हांगा कितेंय तरी हांव आमच्या गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसाय सरा कडेन मागतां की ताणें CMा कडेन उलोवन हांगा आमच्या भुरग्यांक जॉबा लावपाक. आनी मेन म्हणल्यार हांगा एक सद्याक एक वॉचमॅन सामको फिक्स मेन वॉचमॅन जाय हांगा. कित्याक हांगा सामको अंधाधुंदी जाल्ली आसा सामकी. आतां तुमी म्हणटा पळय निलेश की हो जो अड्डो जाला सोऱ्याचो आनी हेजे पयलीं पावसकर मिनिस्टर आसता आमदार आसतना हेजी डेव्हलपमेंट खंय तरी तेजी हें जाताली. पूण आयज जर ग्रावंड जर पळयत जाल्यार ह्या ग्रावंडाची स्थिती एकंदरीत कित्याक लागून उरला हें राजकीय खंय तरी हें आसा सगळें. अशें हातूंत पॉलिटिकल हें अशें दिसता म्हाका. कळ्ळें न्ही. हांची पॉलिटिक्साक लागून हांगा लोक त्रासां पडटात. कळ्ळें न्ही. हांची पॉलिटिक्स वेगळें आनी हांगा लोक पयशे कडेन त्रासां पडटा आनी कांयच ना ह्या ग्रावंडार. आनी तें हांगा पावसकारान आसतना हें सगळें श्रेय पावसकारा वता पयलीं. ताणें हो बरो जीम केल्लो भुरग्यांक खेळपाक मेळचें म्हणून आनी बरो सगळो कॉम्प्लेक्स हो बरो बांदिल्लो. हेजो तर मनोहर भाई पर्रीकराचें नांव दिवन जर ताजें मेंटेनन्स करूं शकना जाल्यार गोंयांत आनी करतले कितें. पळय पावसकारान केल्ली म्हणून खंय तरी ऑपोजिशन किंवा आसा तेजे निग्लेक्ट करता. हय जावूं शकता, तशें जावूं शकता की फाल्यां ताजें कितें नांव येत म्हणून. कळ्ळें न्ही. आनी हांगा मेन म्हणल्यार भुरगीं कामाक लागता आशिल्ले, एक भुरगो कामाक लागलो ना अजून हांगा बेकार. हांव म्हणटा कितें हाजे कडेन स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी कडेन हांगा आमगे भुरग्यांनी भायर गाडो घातिल्लो. कळ्ळें न्ही. कितें तो दोग जाण भाव दोगांय कितें करताले हांगा, ताका 8 दिसां भितर काडलो. तें तुमकां इल्लिगल म्हूण दिसलें आनी हांगा बाकी इल्लिगल चलता त्यो दिश्टी पडना. ताका रोखडो बंद केलो हांगा. 5-6 दिसां भितर आयले आनी म्हणपाक तें बंद कर, हें इल्लिगल तें इल्लिगल. तो इल्लिगल बरें ताणें काडलो गाडो. आज हें चलता तें कितें हांगा. लास्ट आमकां दुसरें हांगा कितें तरी जर गव्हर्मेंट कांय हाजेर एक्शन घेना जाल्यार आमकां दुसरी तरी वाड्यार मिटींग करून कितें करचें पडटलें. कित्याक गोंयभर कितें ना कितें जायत आसा जाल्यार हांगाय तशें जावचें न्ही. फाल्यां कोण तुजो विचारपाक गेलो जाल्यार एकटोय कोण तातूंत भितर हातूंत आसना. हांगा बसता ते फाल्यां कोणा मारलो बील जाल्यार जबाबदार कोण हांगा. तुमकां अशें दिसता की आतां सावड्डे मतदारसंघाचो आमदार आसा, हय सावड्डे मतदारसंघ म्हणून हो आसा, पूण सावड्डे मतदार जो सावड्डे म्हणटा आसा थंय लक्ष वचना काय म्हणून? कांयच लक्ष वचना, कांयच ना, कांयच ना. सगळ्यांक तशें आसा. जें हांगा पयलीं आशिल्लें पळय ताच्या आसा वर्स्ट जालां हांगा सामकें. निलेश आतां सोरो बीन पिता पळय तुमी म्हणलें पळय गांवचो कोण ना आवटसायडर येता मग तुमी कित्याक एक स्टँड घेतना की गांवची भुरगीं आनी तुमी लोकल्स मेळोन हे कोण येता तांकां धांवडून ना. घालपाक? आतां तशेंच करचें पडना. ते कोण प्रत्येक जाण कितें जाता वायटपण घेवपाक सोदना. कोणेय तरी मुखार सरचें पडटा. पण हांव ताका लागून हांव मुखार सरलां आनी हाजे फुडें हांगा कांय जायना जाल्यार हांव मिटींग घेवन हांगा लास्ट मोटें करचेंच पडटलें हांगा आनी उपाय ना. गोवा फॉरवर्ड म्हणून तुमी आतां म्हणल्यार तुमचो सुप्रिमो आसा विजय सरदेसाय हेजे फुडें पावयता तुमी? हय हांव आतां ताका आतांच हांव जॉयन जालें न्ही. पण आतां हांव ताजे कडेन हें करतलो हाजें डिस्कशन की तुमी CMा कडेन उलोवन हाजें कितें तरी मॅटर काडा म्हणून.
मॅटर जालो पूण तुमकां दिसना हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा तो पूर्ण असो एक्टीव जावपाक जाय म्हणून? हय जावपाकूच जाय. सगळी बोनस हांगा जीम खंय आसा? हो मेन जिमा लागून केल्लो, जिमूच ना थंय. भितर लायटी पेटना, कांय ना. हांव तेंच म्हणटा तुमकां की सावर्डे मतदारसंघाचो आमदार आसा हय. ताजे हे सावर्डेचें लक्ष ना काय म्हणून ना विचारता लक्ष ना, तुमकां. हाजे वयल्यान कळटा न्ही लक्ष ना म्हणून. तुमी पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.